प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची तिसरी चीट 16 ते 21 पर्यंत 16 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दोर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका शाश्वत जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग. कित्याक संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान ताका धाडलो. जी कोण ताचेर भावार्थ ठेवता तांकां खास्तीचें फर्मोण ना, पूण जी कोण ताचेर भावार्थ ठेविना तांचेर खास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा, कित्याक तांणी देवाच्या एकल्याच पुताचेर भावार्थ दवरूंक. आनी होच तो निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाडा परस काळोखाचो ओदीक मोग, कित्याक तांची कर्तुबां नश्ट आसलीं. खरेंच खोटेपण करतात ती उजवाडाक कांटाळटात, आनी आपली कर्तुबां कसलीं ती पळोवन येना जावंक उजवाडाक येना. पूण स्वता प्रमाणे चलतात ती आपल्यो कन्यो देवाचे कुशे प्रमाणे केल्यात म्हूण उगडापी कळोवन येवचे खातीर उजवाडाक. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी आयज हें देवाचें उतर आयकलां आनी आमकां कसली खबर मेवता. आयज आमची चोत्राय फकत आयज ह्या 16 वळीर आमची चोत्राय धरुया. आनी कितें म्हणटा जेजू? तो म्हणटा खरेंच ताचेर भावार्थ ठेवतात त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका शाश्वत जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. भाव भयणींनो, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. आमी आतां जेन्ना संवसार म्हणटा, कितले फावटी आमी आमचे कोणें दुसरे फावटी कोणा कडेन उलयता म्हणटा आतां संवसारान कितें जालां, आतां संवसारान कितें कोवीड चलता, आतां संवसारान इतलो लोक वायट जाला, आतां संवसारान हें जालां तें जालां. पूण हें देवाचें उतर जेन्ना म्हणटा ताणें संवसाराचो मोग केलो, हाचो अर्थ कितें? भाव भयणींनो, जेन्ना ह्या देवाच्या उतरान तें उतर संवसार बरयलां, तो संवसार जावन आसा एक जागो जे सगळे पातकी आसात, जे सगळे वायटपण करतात, जे जी अशी मारतात, बलात्कार करतात, चोरी करतात, एकामेकाक मारतात. हो संवसार जावन आसा जो ह्या आयज देवाच्या उतरान देवाचें उतर म्हणटा संवसार. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान भितर सरता, तो एका बाळका भाशेन बेतलेहम गांवान मोरी उदेशी तो आनी पवित्र आत्म्या उदेशी तो जल्म घेता. आनी ह्या संवसारान भितर सरता, ज्या संवसारान सगळें वायट आसा, तो जावन आसा देव. तो जावन आसा काकूतकार देव. तो जावन ताचे कडेन कसलेंच पातक ना, ताणें कसलेंच पातक करूंक ना आनी केन्नाच करूंक ना. आनी तो ह्या संवसारान ह्या पातक्या मनशा मदें तो देंवता आनी तांचे मदें जियेता. इतलो ताणें आमच्या संवसाराचो मोग केलो, इतलो ताणें मनशांचो मोग केलो. आनी कितें देवाचें उतर म्हणटा? ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका शाश्वत जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. भाव भयणींनो, आतां आमी 2000 वर्सां जावन आमी आतां फकत कितले फावटी धर्म करता. कितले धर्माचे लोक आसात, धर्म करता. आमी वेता, मागणे करता, दिमी घालता, उपास करता, हें करता तें करता. पूण देवाचें उतर आयज आमकां कोडीत करता. जो मनीस
जी बायल जो मनीस ह्या संवसारान जेजूचेर भावार दवरता तो केन्नाच ताचो नाश जावचो ना पूण ताका साश्टीक जिवीत मेळटलें आनी हें साश्टीक जिवीत केन्ना मेळटलें भाव भयणीनो हें साश्टीक जिवीत मेळटा जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार जाता जेजूचे शीश जाता जेजूचे भावार दवरता मोतकूच न्हय कितले पाटी आमकां ही सारकी सोजमणी दिवंक ना आमी कितले पाटी आयकता की आमी मोतकूच आमी साश्टीक जिवीत जियेताले हांव साश्टीक जिवीत जावन आसा भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार जाता जेजू आमचे भितर जियेता पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता आमचो संबंद जेजूशी जाता आनी आमचो संबंद जेजूशी कसो जातलो जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर भावार दवरतले हांव भाव भयणीनो कितलो लोक आतां ह्या संवसारान आसा कितलो लोक आपूण म्हणटा आमी क्रिस्तांव कित्याक आमकां बातिजमाचो सर्टिफिकेट आहा आमी इगोर्जेक वता आमी मागणें करता आमी तेर्स करता पूण तूं क्रिस्तांव जायना हें असलें करून क्रिस्तांव जो मनीस जाता जेन्ना तो जेजूचेर भावार दवरता जेजूच्या उतराचेर भावार दवरता तो उतरा प्रमाणे चलता पूण आयज कितें घडटा भाव भयणीनो आमी कितलें सकाळीं उठोन कितलें देवस्पण करता पूण जेन्ना आमचें देवस्पण काबार जाता आमी भायर वता लोकांक सजमना की तो क्रिस्तांव म्हणून हो दुसऱ्या धर्माचो मनीस म्हणून कित्याक आमी तें उतर जें आसा जें जेजून आमकां सांगलां भावार दवरपाक तें आमी केन्नाच पाडिना आमी दुसरेंच करता आमी मिसाक वता हें करता लादाई करता खूब वस्तू धर्माच्यो करता खूब देवस्पण करता पूण हें देवाचें उतर आमी केन्नाच पाडिना आनी आमी म्हणटा आमी पाटलादार आमी क्रिस्तांव म्हणटा पूण भाव भयणीनो आयज देवाचें उतर आमच्या मनान आमच्या काळजा कडेन उलयता आनी आमकां जेजू म्हणटा जो मनीस म्हजेर भावार दवरता म्हजें उतर पाळटा तो साश्टीक जिवीत जियेतलो आनी साश्टीक जिवीत जातलें ह्या संवसारान मरच्या पयलीं कित्याक आमी साश्टीक जिवीत ह्या संवसारान जिवंक फावना जाल्यार मरतकूच आमी केन्नाच जेजू कडेन पावचे नात आमी आमचें निसणटण जातलें आमी इफेर्नान वतले कित्याक आमी केन्नाच जेजूचेर भावार धरूंक ना भाव भयणीनो ह्या देवान आमचो कितलो मोग केलो ह्या संवसाराचो पातक्यांचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्याक एकल्याच पुताक धाडलो आतां आमी कोरेजमाचो वेळ काबार जालो आतां आमी पास्काची परब केली जेजू पुनरुज्जीवन जालो आमी विसरता जेन्ना कोरेजमाचो वेळ येता आमी खुर्साची वाट कोत्ता हें कोत्ता तें कोत्ता पूण आमी एक पाट कोरेजमा जाता काबार पास्काची परब जाता आमी आमचेंच कोत्ता आनी आमी विसरता की खरेंच जेजू जिवन जालो ताचें उतर जावन आसा जें उदर हें देवाचें उतर फकत बिश्टें आमच्या पवित्र पुस्तकाचेर बरोवंक ना पूण हें खरेंच जियें उदर जेजू जावन आसा जियो देव आनी तो आमचे भितर जियेता आनी तें उतर आमी जेन्ना पाळटा खरेंच आमी तें उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सारता तेन्नाच आमी देवाक दाखयता जेजूक दाखयता की आमी ताचे पाटलादार म्हणून खरेंच आमी ताचेर भावार दवरता म्हणून आयज भाव भयणीनो ह्या आख्ख्या शिवर्तमानान आमकां एकूच कळोन येता की जेन्ना आमी भावार दवरता आमी कावकाचे लोक जायना आमच्यो खोडण्यो आमी लिंपोवन दवरिना पूण आमी खरेंच जें आमकां देवाची बरी खबर मेळल्या ती आमी आतां सगल्यांक सांगूंक पावता आमी उजवाडान रावता आमी आमच्यो खोडण्यो सगल्यो बऱ्यो कोन्यो करता कित्याक खरेंच हो देवाचो मोग आमी आपणायला आनी हो देवाचो मोग आमी दुसऱ्याक दिवंक पावता आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता आमचें जिवीत हें साश्टीक जिवीत आमी जिवंक आमी फुडें सरोया देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया देवाचें उतर आमी दिसपट्ट्या जिविनान पाडुया एकल्या मिनटाक आमी देवाचें उतर पाडुया आमची चोत्राय जेजूचेर धरून आमी फुडें सरोया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जी जातालो तुमकां सगल्यांक जेजूचो स्वर्गीच्या बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस हांव आवडटा